पर्रा वाठारात बॉबी पुरके हांणी आपल्या वाठारात तांबडी भाजी आणि मुळो रोवन पर्रा वाठाराचे शेतकी दायज राखला। अशेंच हे दायज येवपी पिळगेनूय सांबाळचे अशें सांगून पर्राची सरपंच डिलेला लोबो हिणें ताची तोखणाय केल्या। RDS गो खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। आयज आमी हांगा पर्रा आमच्या बाब बॉबी पुरकेन एक भाजी लायिल्ली हा मुळो आनी तांबडी भाजी। सो इतले सोबीत आनी सुंदर हे शेत दिसता आमचे पर्रेचे। आय रिक्वेस्ट माय सिन्सियर अपील टू ऑल द फार्मर्स। आमचे बॉबी पुरकेन जशें हे आमचो धाकटुलो गांव ग्रीनरी दवरपाची प्रयत्न केला तशेंच आमच्या सगळ्या शेतकामत्यांक अपील की जेणी शेतां लायनात जे शेतां पाड आहा तांकां अपील आमचे की तेणी आपले जे हे शेतान येवपाचें काम परते करचे आनी शेतां जाली म्हणटकूच हांव इन द सेम वे आय वॉन्ट टू थँक सिजेंता इंडिया लिमिटेड विच इज नाव टेकन ओवर बाय डेकन केमिकल्स फ्रॉम कोल्ली। एवरी इयर आता 4थें वर्स ते आमकां वॉटरमेलन सीड्स दितात। सो जे पर्रा आमचो पर्रा गांव पयलोच साकून फेमस कांयंगांक लागून। सो एवरी इयर आमचे डेकन केमिकल्स इज गिवींग अस दीस वॉटरमेलन सीड्स। तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी आमच्या शेतकामत्यांक तांकां अपील करता की कोणाक लावपाक दिसता तेणी येवचे पंचायतीन आमकां मेवचे आनी ती आमची पर्रेची संस्कृताय पर्रेची कल्चर आमकां पयले जशें आमकां पर्रेचो गांव फेमस आसलो कांयंगाचो तोच आमचो गांव परत फेमस दरचो कांयंगांक लागून। आनी हे आमचे सोबीत सुंदर गांव पर्रा क्लीन आनी ग्रीन दवरपाची प्रयत्न करचो म्हणून। आतां हांव हेय पळय वेजिटेबल लावन भाजी लावन आमच्यान वयर सरा येता जावं आनी कितें करूं येता। हांव कांगा लायता सरान सुजांता कंपनीचे ही स्कीम हाडून आमकां कांगा आमची कांगा पयचे हें आसलो वेव्हार तो बंद पडत येयल्लो। आतां 4 वर्सां जालीं मॅडमीन जावं सरान आमच्या MLAन ही सुजांता कंपनी स्कीम हाडून आमच्या परत पांया परत पोचली। आमकां परत कांगा लावपाक उमेद हाडली आनी आतां 4 वर्सां जालीं आमकां सगळ्यो फॅसिलिटी दिता, सगळी बियाणी दिता आनी कांगा आमी परत खूब जाण आतां लावपाक मोठे उमेदीन भाग घेता। आनी हे अशेंच म्हणटा हांव कितें सगळ्यांनी फार्मरांनी जावं कितें करून भाजी लावची। भाजी कांगात लायली म्हणून जायना, भाजयेनूय कितें फायदो आसा, भाजयेनूय कितें ग्रिनरी आसा जावं भाजी आतां गांवठी मेळना जावं कितें लावन सगळ्यांनी हातभार लावचो आनी आमचो पर्राचो गांव कित्याक आमकां आमच्या MLAचो सरपंचाचो फूल सपोर्ट आसता।